नमस्कार. कोविडची महामारी ही प्रत्येक राज्यान अफेक्ट जाल्ली आसा. ईच अँड एवरी होम हॅज बीन अफेक्टेड बाय कोविड. And each of the political parties, it's time to rise above political lines, adopt the best measures which have been done or taken by the other state and try to implement in their own state. आज म्हाका मुद्दमून उल्लेख करपा जाय आम आदमी पार्टीच्या दिल्ली सरकारान जे मेजर्स एडॉप्ट केल्या कोविडा खातीर, ताचो म्हाका मुद्दे उल्लेख करपा जाय. कोविडाचे रिलीफ मेजर्स म्हणून ताका, ज्या घरांनी आपले घरचे मनीस वगडायल्ले आसा, गमयल्ले आसा, त्या वेळार तांकां एम्पथी दिवपाची एकदम गरज आसा. संवेदनशील रावपाक, कित्याक खंयचो सरकार जे मनीस गेल्या संवसाराक गेल्या तांकां परत हाडूंक शकना, पण खंय ना खंय त्या फॅमिलीक मदत करून तांकां हातभार लावन परत तांकां एक वाट दाखोवपाची सरकारान प्रयत्न करपाक जाय आनी तो चालूच आसपाक जाय. तेन्ना म्हाका मुद्दमून गोंयकारांक उल्लेख करपा जाय दिल्लीच्या आम आदमी सरकारान जे मेजर्स घेतल्या ते. पयलीं म्हणल्यार लॉकडावनान सरकारान तांकां एनावन्स केलें की प्रत्येक घराक रेशन फुकट मेळटलें म्हणून. 10 किलो रेशन जे लॉकडावनान एफेक्ट जाल्ले आसता तांकां रेशन दितलें. तशेंच एक 5,000 मंथली अलावन्स हे जे रिक्षा आनी टॅक्सी ओनर्स आसा तांकां सरकारान डिक्लेअर केल्ले आशिल्ले पयलीं. आनी काल आनी थोडी पावलां उचल्लीं. जे कोविड लागून संवसार सोडून गेल्ले आसा त्या फॅमिलींक जे त्रास जाता, जे दूख जालां, खंय ना खंय कमी करपाचो प्रयत्न सरकारान केलो. आनी तांच्या खातीर अरविंद केजरीवाल सरकारान काल अनावन्समेंट केली की जे कोविडा लागून संवसार त्याग केला त्या घराक एक्सप्रेशा अमावंट म्हणून 50,000 रुपया दिले वतले. प्रत्येक फॅमिलीक एक मनीस म्हणजे कोण गमयला त्या फॅमिलीक 50,000 रुपीज एक्सप्रेशा. त्याच बरोबर 2,500 रुपया हे मंथली पेन्शन दिले गेले वतले. समजा बायलेन आपलो घोव कोविडा लागून गेलो जर आसत त्या बायलेक 2,500 पेन्शन मेळटलें. तशेंच आपली बायल वगडायल्ली आसात घोवाक 2,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक पेन्शन दिले वतलें. आनी अनमॅरीड जे भुरगे गेल्ले आसा तांच्या पेरंटाक 2,500 हो मंथली अलावन्स असो पेन्शन्स तांकां मेळटलो. त्याच बरोबर अशे खूब केसीस आसा जे भुरगे ऑर्फन जाल्ले आसा. आवय बापूय कोविडा लागून संवसारान कडल्यान ओडून घेतिल्ले आसा. त्या भुरग्यांचें शिक्षण सरकार, दिल्ली सरकार फुकट करून दितलो. त्याच बरोबर ह्या भुरग्यांक सुद्दां सरकार मंथली अलावन्स म्हणून 2,500 रुपया ते वयाच्या 25 वर्सां पर्यंत सरकार हे तांकां प्रत्येक म्हयन्याक 2,500 रुपया दितलो. हे ल्हानशे प्रयत्न सरकार करता की लोकांक, हे परिवारांक हे दूख सोंसपाचें, सहन दिवचें म्हणून त्रास जाला, खंय ना खंय तांकां भायर काडपाचो प्रयत्न आसा. ल्हानशे प्रयत्न आसा हे. गोंयान अशी खूब केसी आसा जे भुरगे ऑर्फन जाल्ले आसा, देवान ओडून घेतिल्ले आसा आवय बापूय तांच्या. तशेंच कोणाचो बापूय वडील म्हणा, तशेंच आवय हे कोविडा लागून फॅमिलीन आपल्या वगडायल्ले आसा. तेन्ना हो काळ असो आसा की प्रत्येक सरकारान खंय ना खंय पावलां उचलून ह्या फॅमिलीक मदत करपाची गरज आसा. खंयच्याच सरकारा कडेन पयशांची कमी ना, खंयच्याच सरकारा कडेन बजेटची कमी ना. खंयच्यानूय पयशे अरेंज करून हे मेजर्स सरकाराक घेवं येता. तेन्ना आज म्हजी विनंती आसा, एक रिक्वेस्ट आसा दोतोर प्रमोद सावंताक, तशेंच भाजपच्या सरकाराक, आमच्या गोंयच्या सरकाराक, की अशीच पावलां जे आम आदमी सरकारान उचल्ल्या ते पावलां उचलून त्या विशीं आनी बरें करून, हातूंत कसलेच राजनीती करपा ना. आम आदमीन जे 2,500 दिता, तुमी जर 5,000 दिता, कांयच हरकत ना, बरें आसा. कित्याक आमी गोंयकारांनी गेल्या 19-20 दिसान सुमारे 1,000 आमचे गोंयकार भाव भयणां वगडायल्ले आसा कोविडा लागून. तेन्ना बेगींतल्या बेगीन, चड वेळ काडनासतना म्हजी मुखेलमंत्री कडेन विनंती आसा की अशें अनावन्समेंट करचें, थोडे अशे मेजर्स घेवचे की हे जे कोविडा लागून जे फॅमिली खूब त्रासान आसा, भुरगीं जीं आसा अनाथ जाल्लीं आसा, तांकां खंय तरी हातभार लावचो, तांकां खंय तरी मदत दिवची ह्या संकटाच्या काळान. तेन्ना सरकारान बेगींतल्या बेगीन पावलां उचलची अशी म्हजी विनंती आसा. आनी हांव आशा बाळगता की सरकार बेगींतल्या बेगीन पावलां घेतलो
आनी हे रिलीफ मेजर जे आसा खंय ना खंय आदार जो दिवपाचो प्रयत्न सरकारान जो करपा जाय ते नक्की करतली ही अशी आशा बाळगता. देव बरें करूं.